साखळेच्या भलायकी केंद्राक NQASचे प्रमाणपत्र फावो जाला। NQASची शिफारस मेळप ही अभिमानाची गजाल अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। मुख्यमंत्र्यान ह्या केंद्राच्या स्टाफाची तुस्तय केली। भलायकी केंद्रांच्या कामांचे कांय निकष असतात। एखाद्या भलायकी केंद्रान बरे आणि प्रभावी केल्ले दिसून आयले जाल्यार NQAS चे म्हटल्यार नॅशनल क्वालिटी अश्युरन्स स्टँडर्ड्साचे प्रमाणपत्र मेळटा। चड आर्थीक सुविधा मेळटात। NQAS च्या निकषांचेर साखळेचे मुळावे भलायकी केंद्र सफळ जाला। मुख्यमंत्र्यान खोस उक्तायल्या। Sakri Community Health Center, which is the first community health center, which is then certified for the it is a certificate for the NQAS. It is then गोंयांतले आतापर्यंत एकूय community health center किंवा PHC NQAS certified जावन नाशिल्लें फर्स्ट सेंटर जालें, which is a proud moment. हेल्थ डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयले NQAS एक्रिडेट जावप हे आमच्या खातीर खूब म्हत्वाची आनी बरी गजाल आसा। हांव पुराय म्हज्या थंयसरलो हेल्थ ऑफिसर आनी पुराय टिमीक हांचें खूब खूब अभिनंदन करता। वेगवेगळी सेंटरां तेंच्यांनी एक्रिडेट करपा खातीर येवन इन्स्पेक्ट केली, बट तातूंतलो तितून साखळी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जावप ही खूब बरी गजाल आसा। गोवा 365 खातीर अमर शावरिया।